मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव ट्रॅफिक सेल पुलिसांनी मॉडिफाईड दुचाकींचे सायलेन्सर घेतले ताब्यांत. दिल्यात चलाना. कांय दुचाकींचे अहवाल करपा खातीर धाडल्यात न्यायालयांत. उदकाची पायपलायन शिफ्ट करपाचे काम चालू आशिल्ल्यान दिवचल आनी मये वाठारांत 2 दीस उदका पुरवण खंडीत. काम सुरू करचे पयलीं सुचोवणी करूंक नाशिल्ल्यान उदकाक लागून हाल जावपाची पातळ्या भिरांत. आयर्नमॅन 70.3 इंडियाच्या 5व्या एडिशनाक गोंयांत तयारी. भारताच्या प्रीमियर एंड्युरन्स रेसाक 9 नोव्हेंबराक जातली सुरवात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव ट्रॅफिक सेल पुलिसांनी मॉडिफाईड दुचाकींचे सायलेन्सर ताब्यांत घेवन तांकां चलान दिल्यात. कांय दुचाकींचे अहवाल करपा खातीर न्यायालयांत धाडल्यात खंय. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. मडगांवची जे ट्रॅफिक सेल आसा हेणी एक ड्रायव्ह कॉमेस केली आनी ह्या ड्रायव्ह जी आसा ही मडगांवची जे ज्युरिडिक्शन आसा ट्रॅफिक सेलाचे हेजी हितून केल्ली आनी तितून भितर तांकां परतून एक ना कितलीशे जे सायलन्सर बसोवन बायकांक सायलन्सर मॉडिफाय करून जे बसोवन जे मिसफायर करतात आनी हेजे खातीर जे सिनियर सिटीजन आसा हार्टा पेशंट आसात हेंकां खंय तरी त्रास जाता हेजे खातीर तेणी ड्रायव्ह केल्ली आनी ह्या ड्रायव्हींग आज कितल्योश्यो बायक ज्यो आसात हेणी धरले कडेन आसात ट्रॅफिक सेलान. आनी जो लीड करतालो संजय दळवी जो आसा PI ट्रॅफिक सेल मडगांवचो हेणी कितल्योश्यो बायक ज्यो आसात ह्यो अरेस्ट करून हांगा पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आनी तेजो रिपोर्ट जो आसा हो कोर्टाक धाडले कडेन आसा. त्याच बरोबर तेणी ह्यो ज्यो बायक आसात जो पर्यंत सायलन्सर हांगच्यान चेंज करून व्हरना तो पर्यंत त्यो बायक ते सोडनात. आनी दुसरें म्हणल्यार आज कितलेशे सायलन्सर जे आसात ह्या बायकांचे तेणी काडून हांगा दवरले कडेन आसात तेय तुमकां आमी दाखयता. आनी त्याच बरोबर जो PI आसा ह्या PI कडेन आमी विचारून घेवया जो संजय दळवी आसा जो ट्रॅफिक सेलाचो PI आसा हेकाय आमी विचारून घेवया की तुमी कितले केसीस केल्यात आनी ह्यो कसले कसले हेजेर केसी केल्या. आनी तुमी आतां जे न्यू जनरेशन आसा जे असल्यो मॉडिफाय बायक करतात आनी मॉडिफाय सायलन्सर बसतात ते मिसफायर करतात हेजे खातीर कितें त्रास जाता हेजे बद्दल आज PI जो आसा ट्रॅफिक सेलाचो मडगांवचो हेका आज आमी विचारून घेवया. आमी लोकांक अवेरनेस चालूच आहा आमचे प्लस आमी टायम टू टायम रेग्युलर केसी चालू आहा आमच्यो. आयज पासून आमी पेट्रोलिंग करता आसतना आमकां 2 गाडयो वेळेच्यो हाडल्यो तांकां चलन इश्यू केले. आतां सायलेन्सर चेंज करून मागीर गाडी रिलीज करतले. सो आमचे अशें न्ही आतां आज सॅटर्डे आहा आमी एंटायर सावथ गोवात आमचे आज ड्रायव्ह चालू आसा. सर असली आनी कसले कसले केसी मेळटा तुमी? सोऱ्याची केसी आसात मागीर नो एंट्री मागीर ऑफरोड पार्किंग सो त्यो आमी केसी पण चालू आहा आमचे. म्हणजे बायकांक कितले म्हणल्यार चलन आसा असले? आतां सायलेन्सर केस आहा न्ही ताका 10,000 फायन आहा ते बी बाय कोर्ट आमकां चलन दिवपा ऑथॉरिटी ना. आमी ते चलन इश्यू करता आनी कोर्टाक केस धाडटा कोर्ट मागीर फायन घेता. तुमी हांगच्यान तांकां हें चलन कोर्टाक धाडटा? चलन करून आमी चॅप्टर केस रेडी करता आनी केस कोर्टाक धाडटा. आज पर्यंत कितले असले सायलन्सर बी चेंज? सायलेन्सर जे अबाउट 65+ केसी केल्या म्हाजो. आनी कितें एक मेसेज दिवपाक सोदता तुमगे हे कशें आयकनात तरी पूण मेसेज दिता एक? सायलेन्सर कोणी सायलेन्स आवाज केलो कांयच फायदो ना. लोकांक कोण हार्टा पेशंट आहा आनी कोण जाणटी आहा तांकां भरपूर त्रास जाता. सो हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की सायलेन्सर तुमी चेंज करा आनी रेग्युलर नॉर्मल सायलेन्सर ते घाला. आनी इवन आमी पयलीं आमी काल केसी करपाक रावल्ले तो आमकां पळोवन सायलेन्सर तो टर्न मान नो एंट्रीच्यान नाच जालो. तर मुखार कोणी ल्हान भुरगो येयल्लो जाणटो आसलो तो जाग्यार मरतालो. सो इतलें रिक्वेस्ट करता की तुमी वायलेशन केला सो ताका मॅक्झिमम फायन आसतली. तुमी अशें पळोवन कोणाच्या जिवार येनाका किंवा तुमच्या लायफ तुमी डेंजराक घालनाका. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. RGPचे फुडारी मनोज परब हांणी गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान भिरांत उक्तायल्या. ताचो संबंध व्हडा संख्येत बेनियंत्रीत स्थलांतरीत गोंयांत येवपा कडेन जोडून म्हापसा वाठारांत स्थलांतरीताच्या प्रश्ना संबंदीत मजुरांक लागून जावपी भौशीक असुविधा हांचेर कागाळ केल्या.
राज्यातली कायदो आनी सुव्यवस्था पुरायपणान कोसळ्ळ्या. सध्याच्या प्रशासनान परिस्थिती आडावपाक अपेस आयिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी करत आसात. खून, बलात्कार, लूट, मार, चोरी ह्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्याचे तांणी भर दिलो. सध्याच्या प्रशासनान परिस्थिती आडावपाक अपेस आयिल्ल्यान तिडक उक्तायला. आरजीपीचे अध्यक्षान आपल्या वांगड्यांसयत म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक म्हापसा वाठारात स्थलांतरीत मजुरांक लागून जावपी भौशीक असुविधा हाचेर कागाळ दिल्या. सकाळच्या टायमाचेर खुबशे आमची चेडवां आसतलीं कॉलेजीक वयता, स्कुलाक वयता, बस स्टँडार वयतात, कामाक येतात लोक, कामाक वचपी बायलां थंयच्यान चलता आनी तांकां तो प्रॉब्लम जाता. चेडवांकूच न्हू तर दादले पासून जेन्ना चलता थंयसर तेन्ना तांकां रस्त्या वयल्यान चलचें पडटा फुटपाथ सोडून, कित्याक तेंच्यांनी फुटपाथ एन्क्रोच केल्ली आसता. सो आमची डिमांड इतलोच आसलो की हे फुटपाथ जी आसा ती क्लियर जावपाक जाय. आतां मायग्रंटांचो तेंचो तो बाजार लागता, थंय एसेंब्लीनूय आमच्या आमदारान विशय काडलेलो की तेंचेर खंय तरी एक रेस्ट्रिक्शन्स येवपाक जाय. जर तो लागता जाल्यार तो सिस्टमॅटीक लागपाक जाय, तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय, तेंचे गव्हर्मेंटाचे अंडर रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय, तांकां डेजिग्नेटेड स्पेस दिवपाक जाय. सगळे गजाली आसा जे पॉलिसीचे गजाली आहा जे म्युन्सिपालिटी कडेन बसून पुलिशेन डिस्कस करपाक जाय. आमी काय सरकारान ना, सरकारान येयल्या उपरांत आमच्या हेच्या खातीर आमची पॉलिसी आसात. लेबर हो जायत, बट तो लेबर जाय ताका रेग्युलेट कशें करतले, ताका रजिस्टर कशें करतले, ताका लिगलायज कशें करतले, ताका पॉलिसीन कशें हाडटले, हेचे एक विचार करपाची गरज आसा. आनी तेजेर ताका लागून आमची आरजीची पॉलिसी रेडी आसा. आयज कितें जाला, हजारांनी लोक ट्रेन भरतात, गोंयान येतात, रजिस्ट्रेशन ना, कसलेच तेंचे आयडेंटिफिकेशन आनी इम्पॉर्टंट पोलीस व्हेरिफिकेशन ना. पोलीस व्हेरिफिकेशन सिस्टम आमचो इतलो फेल आसा लोकांक. आयज जे क्रायम जातात पळय आनी सीएम म्हणटा पळय मायग्रंट क्रायम करता, ते कित्याक करता? रिजन सिंपल आसा, रूट कॉज. जो कोण गोंयान येता आमचे पुलीस कितें करता नाल्यार आमी कितें डिमांड करता, आमचो सरकार कितें म्हणटा की तेंच्यांनी पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. पुलीस वयता तेंच्या रुमांनी तेंचे डॉक्युमेंट चॅक करता, आधार कार्ड चॅक करता, तेजे आनी कितें लायसन आहा कितें आहा वोटींग कार्ड ते चॅक करता, तेजे पुलीस ना जाल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन कर म्हणटा, ते आधार कार्ड लावन जालें. पूण तो थंयच्यान आपल्या स्टेटींच्यान क्रायम करून येयला काय, तडीपार आसा काय, मर्डर रेप करून येयला काय, तेजेर क्रिमिनल रिकॉर्ड कितें आसा कोणूच चॅक करिना. हे जर जातलेले हेका लागून इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती त्या नेटिवाच्या पुलीस स्टेशना वयले तेचे पुलीस व्हेरिफिकेशन. ते जर पुलीस व्हेरिफिकेशन जर तेचे फेल जाता जाल्यार तेका हांगा लेबर म्हणून सुद्दां हांगा तेका एंट्री मेळपाक जायना. पूण आयज जाता कित्याक रजिस्ट्रेशनूच ना लेबरांचे. आयज आमीच जर खंय कामाक वयतले जाल्यार आमकां पुलीस व्हेरिफिकेशन मागता, प्रायव्हेट जॉबान सुद्दां. आयज आमचे आरजे कितल्याशाच भुरग्यांचेर केसी आहा, आयज कितल्याशाच भुरग्यांचे आमचे प्रमोशन पासून जायना, कित्याक पुलीस व्हेरिफिकेशन हाड म्हणटा. आनी पुलीस आमच्या भुरग्यांचेर गोंया खातीर झगडपाक लागून केसी पडल्या, गांवांक लागून झगडपाक लागून केसी पडलेले आसा, थोडे पेंडींग आसा, चडशे भायर मारले आमी. जाल्यार तेका लागून त्या भुरग्यांचे प्रमोशन जायना. आमी सफर करपाचें बिकॉज आमच्या कडेन पोलीस क्लियरन्स ना. पूण ते पोलीस क्लियरन्स आपल्या गांवच्या हाडिनासतना हांगा येतात आनी आपूण संत म्हणून दाखयता, लेबर कामाक येयला म्हणून सांगतात, लेबर म्हणून काम करतात. तुमी पयला आतां फाटीं पेडण्याचो हे जाल्लो इन्सिडंट जाल्लो, तो ते मनीस तेंच्या हितून घरांत काम करपाक गेल्ले, टायल्स फिटींग काय कितें तरी करपाक गेल्ले. तेंच्यान सगळें पयलें, आवय बापूय कामाक वयता, भुरगींच घरांत आसता, हें सगळें पयलें तेंच्यांनी टायल फिटींग करताना. गेले थोड्या दिसांनी घर फोडलें, कितलेशे लाखांनी पयशे येयले, गायब जाले. कित्याक हांगा तेंची ते येतात क्रिमिनल हितून आनी आमी तांकां जज करपाक शकना. हांगा तो कित्याक येयला तो जजमेंट आमी एक भितर एक आमी हें लावपाक शकता. आतां काल दामू नायक म्हणटा की गोंयान कोण येतलो तो क्रिमिनल ना, तो आमकां कसो कळटलो, तो आतां बरो आसतलो. मागीर आरे तुमी बेजीक चॅक तरी करा, तेजे गांवचे तेजी हिस्ट्री तरी काडा. तो जर सारको ना ताका दिवूच नाका न्हू लायसन. पूण हांगा लायसनाची आनी रजिस्ट्रेशनाची गजालूच ना. हेच्या पयलीं एसेंब्लीन आमी डिस्कस केला, डिमांड केला आनी ते जाय तशे रेटी सांगतात, 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपया अशें चलतात. ते इंटरव्यू आमची घेता. आयज प्रॉब्लम असो जाला की तो लेबर इंटरव्यू आमची घेता, ओनरांची घेता. कोण तांकां हायर करपाक वयता पळय तेंची इंटरव्यू, बस का टिकेट मिलेगा, पात्राम घर पे कौन छोडेगा, कितने बजा कितने काम है, कितने जन आएगा, थोडे म्हणटा आमी जोडप्यांनी येता. असले गजाली चल्ला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. उदकाची पायपलायन शिफ्ट करपाचे काम चालू आशिल्ल्यान दिवचल आनी मये वाठारांत 2 दीस उदका पुरवण जावची ना खंय. पूण काम सुरू करचे पयलीं सुचोवणी करूंक नाशिल्ल्यान लोकां मदीं उदका खातीर हाल जावपाचो हुस्को निर्माण जाला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट.
सध्या दिवचले 2 दीस उदक आसचें ना, तशेंच मया वाठारांत उदक आसचें ना अशें संबंधीत खातें जें आसा तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लेलें आसा. आनी सध्या कित्याक म्हणजे कारण म्हणल्यार जे 600 mm उदक पायपलायन आसा ती शिफ्ट करपाचें काम सध्या बोड्ड्या नायक नगर हांगा चालू आसा. आनी तेजो इफेक्ट म्हणून हांगा दिवचले वाठारांत तशेंच मयेच्या थोड्या भागांत उदक आसचें ना अशें खात्यान डिक्लेअर केल्लेलें आसा. आतां उदक 2 दीस ना, पूण हें जें काम पळयल्यार ते 2 दिसांनी जातलें अशें दिसना. कित्याक तर ही मोठी पायपलायन आसा आनी हातूंतल्यानूच सगळे कडेन उदक सप्लाय जाता. हे जे खातें आसा तांच्यांनी जे उदक ह्या वाठारांत लोक रावतात तशेंच मये वाठारांत तांकां पयलीं प्रोविजन करूनच हे शिफ्टिंगाचें काम हातान घेवपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जावंक ना. कित्याक तर हांगासर आतां सद्या मार्केट एरिया आसा, तशेंच दुसरे जे दिवचलचे सगळे शॉप्स आसा तांकांय खुबशें उदक लागता. तेंचें प्रोविजन पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें आनी तेज्या उपरांतूच हें काम करूंक जाय आशिल्लें. तशें जावंक ना. कित्याक थोडे लोक अशें म्हणटा की तेंच्यांनी काम घेवच्या पयलीं आमची वेवस्था करूंक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पूण अशें जायनासतना हें काम सुरू जालां, ताका लागून जे मये वाठार तसोच दिवचल वाठार हांगा 2 दीस सध्या लोकांचे उदका खातीर हाल जावपाची शक्यता. कोणाचे बांयो आसा ते सेफ उरतले, पूण कोणाक कांयच अल्टरनेट कांय ना, तांकां हेचो खुबसो त्रास सोंसचो पडटलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. हडफडे आनी कलंगूट LED डिस्प्लेचेर पाकिस्तान जिंदाबाद हो नारो दिश्टी पडिल्ल्यान वाद निर्माण जाल्लो. कळंगूट पंचायतीन भौशीक सुचोवणी जारी केल्या. LED बोर्ड उखलूंक ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी तांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान दिल्या. आमकां कळ्ळ्या उपरांत आमी काल सायट 2 दीस जाले आमी इन्स्पेक्शनाक गेले आनी आयज ऑफिशियल इन्स्पेक्शन काडलें आमी. आनी आयज आमचो सेक्रेटरी विथ स्टाफ तो इन्स्पेक्शनाक गेल्लो, तिचूर आमी पळयलें तर तो बोर्ड नासलो. आतां म्हाका दिसता ते पुलिशेन काडून येल्लो. आनी आमी आयच्या न्यूज पेपराचेर सगळ्यांक नोटीस दिल्या की LED बोर्ड कालंगूट आसचें ना म्हणून, आसचें न्हू म्हणून, बिकॉज इट इज प्रिज्युम्ड. आय डोंट नो इफ इट इज रायट ऑर रॉंग. आय एम नॉट अ टेक्निशियन ऑर IT ऑफिशियल. इट इज बींग हॅक्ड. बोर्डशी हॅक जातात. सो त्या पासून आमी कितें केलें, हे सगळे बोर्ड आहा ते काडपाचे कालंगूटार आनी तांकां टायम लिमीट दिल्या 3 दिसांनी तेणी काडूंक जाय. नाजाल्यार तुमी काडिना जाल्यार मागीर आमी 4थ्या दिसा येतले आनी ते सगळे बोर्ड काडून हाडटले. काल आमी नोटीस तांकां दिल्ली की ऑफिशियल जे इन्स्पेक्शन आहा ते जातले आनी म्हाज्या जे ऑफिस बियरर आसा त्यांच्या सहकार्यान आयचे ते जे इन्स्पेक्शन आहा ते आमी केले. थंय पळयले जे पर्सनल फिजिकल जर व्हेरिफिकेशन केले जाल्यार थंय तो जो बोर्ड फ्लॅश जातालो पाकिस्तान जिंदाबाद तो आयज ना, थंय ना. आनी बाकीचे तेजे लायसनां, त्याचे डॉक्युमेंट जे कितें आसा, तुजे प्रिमायसिसाचे जे डॉक्युमेंट आसा ते पंचायतीक ताका सबमीट करपाचे डायरेक्शन दिले. आनीक रितसर जे प्रिमायसीस आसा त्याचे लेंथ, ब्रेथ, हायट, वेदर इट इज लिगल ऑर लिगल हे आमी हेचे मुखार फायंड आउट करतले. आमी आतां इन्स्पेक्शन करून तेजे कडेन तेचे जे डॉक्युमेंट आसा ते मागला आनी एक रितसर तेजेर कारवाई पंचायत घेतली. जो म्हाजो रिपोर्ट आसा हाचो तो आमी मिटिंगे मुखार दवरतले, पंचायत बॉडी मुखार दवरतले आनी पंचायत बॉडी जो डिसिजन घेवपा जाय पळय ते पंचायत बॉडी घेतले. पण थंय आमकां आयज तशें काय हे दिसूंक ना. बाकीचे जे बिझनेस त्याचे एक शॉप सोडले जाल्यार बाकीचे बिझनेस त्याचे चालू आसले. ज्या शॉपान तो इन्सिडेंट घडलो तो शॉप म्हाका दिसता पुलिसान सील केल्ले आहा आनी तो सांगतालो ओनर की ते सील केल्ले आहा. जे LED किंवा जे इलेक्ट्रीक मिडियाचे जे बोर्ड आसा, डिजिटल बोर्ड आसा ते काडपाचे आमी तांकां ऑलरेडी जनरल पब्लीक नोटीस घातला. 3 दिसांचो टायम दिला. त्यानुसार जर 3 दिसांनी कोणी काढले ना जाल्यार पंचायत फिजिकली वचून ते डिसमेंटल करतले. आता तरी ते तुम्ही म्हणटा हॅक जाले जाल्यार हे हॅक खूप भाशेनी जावंक शकता न्हू. इलेक्शन वोटिंगूय हॅक जावंक शकता, पंचायत वोटिंगूय हॅक जावंक शकता. हो आनी कितेंय करता तेन्ना ते सगळे हॅक जावंक जाता. आतां गव्हर्नमेंट ऑफिसीस कितले इन्कम टॅक्साचे डिपार्टमेंट आहा ते हॅक जावंक शकता. सो हेचेर सर्टन डिपार्टमेंट्स आसा कारवाई करपाक, सो ते करतले. आमच्यान ते सांगूंक जायना और उलोवंकूय जायना तेजे वयर.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयर्नमॅन 70.3 इंडियेचे 5वे एडिशना खातीर गोंय तयारी करीत आसा. भारताच्या प्रीमियर एंडरन्साक रेसाक 9 नोव्हेंबराक सावन 31 देशांतले सुमार 1300 ट्रायएथलीट्स वांटो घेतले. गोंय सरकार आनी आयर्नमॅन हांचे वांगडा योस्कान ही सर्त घडोवन हाडल्या, जी मिरामार दर्यादेगेर सावन सुरू जातली. I just want to thank the media to sort of take the time out and be there for the press conference today. I mean, we're celebrating. I'm extremely excited. This is the 4th year of our association with Ironman. We just see this going stronger as years pass by. I think one of the prime reasons we started off this association, there is a natural and organic fit from Herbalife's vision and the way Ironman looks at it. It's just purely the importance of exercise in sports and daily life, and Herbalife, from its range of products, is able to facilitate the intensive training through the race day and post recovery also. I think so. It seems like absolutely a natural and organic fit. Largely from our vision, it's just not in words. Last year we sort of invited our distributors to participate. We are really humbled to see 22 of them participating in the race this year. So it's a testament of what we believe and what we say is actually in actions. And lastly, I think just because we share a joint vision, the collaboration with the Ironman team has also been very seamless. I'm extremely happy to be here. So thank you so much to Deepak. I'm very happy to be joining the Ironman Goa family, because the 2 races I've done were both in Europe. So it feels very special to come and do this in Goa, do it with our people. Unfortunately, I'm not racing on Sunday because I haven't trained well enough, because I'm filming right now. There's shooting going on, so I'm not prepared enough to do it, but hopefully next year and the years to follow. It's extremely special to see the turnout, to see the excitement, to see the interactions I've had on social media, to see this race grow. So this wouldn't have happened if Deepak had not invested time, effort and everything that you've done. So thank you for bringing this to Goa. To the Goa government, to Goa tourism, if it wasn't for their support, it's impossible to do a race like this, because you need those roads, you need good roads, you need permissions to ride on those roads, to swim in the water. So thank you to both the Goa government and Goa tourism. Right, I mean, each year when the highway becomes better and longer, we used to go to the department and say, can we have another 5 kilometers, right? And they've been extremely kind, and now we have a 2-lap bike course, which is beautiful. So without which it's very hard for us to do this race. So first of all, I'd like to take that time to acknowledge the entire ministry, tourism, and all of the departments. To the community, there's no way we would be here without the love and support we're getting from the triathlon and the endurance community. As Jeff was mentioning, we've had 31 countries. So it's not only the Indian community, but we've had 31 countries. And actually, uniquely, we had 62 countries over the course of the 5 years. So that's great representation for a race which is just 5 years old. It's our 5th edition. There are races which have been 15, 20, 25 years old in other countries. That's something which we also take pride in. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आसतले. सकाळच्या वेळार दव आनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. देखून प्रवास करप्यांक जतनाय घेवपाची सल्लो हवामान विभागान दिला. राज्यात येता त्या 7 दिसात उष्ण तापमान अनुभवपाक मेळटले. ह्या दिसात IMDन कसलोच खासा अलर्ट दिवंक ना. सकाळी तापमानात थंडसाण जाणवतली, दनपारच्या वेळार तापमानात उष्णताय आसतली. शेनवारचे चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना. राज्यात नितळ मळब, उष्ण तापमानाचो अदमास, दव आणि धुके, सकाळी तापमानात थंडसाण. शेनवारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.